मादयचो फुडलो एल्गार आतां दक्षिणेत जावपाचो आसा। 20 मेचे यशस्वी ह्युमन चेन उपक्रमा उपरांत सेव्ह मादय सेव्ह गोवान 18 जून दक्षिणेत हून करपाचे निश्चित केला। फायनलायज्ड कार्यावळ परत जाहीर करतले। पावस पडलो तरी लोकांनी हे सभेक तेंको दिवन म्हादयवयलो मोग दाखोवन दिवचो असो उलो आंदोलकांनी मारला। 20 मेक म्हादय ह्युमन चेन करून गोयच्या पर्यावरण मोगींनी आनी समाजीक लागणूक आशिल्ल्या नागरिकांनी म्हादय बचावचो नारो दिलो। हे कार्यावळीक भोवतेक समाजीक पर्यावरण मळावयले वावुरपी आनी विरोधी पक्षाचे फुडारी लेगीत वांटेकार जाले। पूण भाजपाचो एकय फुडाऱ्यान हजेरी लायली ना हाचे दुख्ख उक्तायतना आंदोलकांनी सरकाराच्या म्हादय मोगाचेर अविस्वास उक्तायलो। आमी आमच्या मनान अशें आसा की जून म्हयन्यात जे गोंयान व्हडली क्रांती जाल्ली 1946 18 जुनाक अजून आमचे फायनलायज जावना, पूण ती तारीख नदरेन दवरून एक व्हडलें आंदोलन, तीव्र आंदोलन सावथ गोवान जावपाक जाय। नॉर्थ गोवान आमचें जाल्लें साखळे 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसा। सो आतां सावथ गोवान जावपाक जाय आनी समेस्त गोंयकारांनी ह्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिवपाक जाय आनी आमच्या म्हादयचो जो इशू आसा तो लॉजिकल कल्पिनेशनाक हाडपाक जाय अशें म्हाका हांव मागणी करता। हे रेझोल्यूशन घेतले म्हणून भारतीय जनता पार्टीन गोंयकारांचेर उपकार केल्ले ना। भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे म्हादयक आपली आवय म्हणटा आनी खरेंच जर ते पूत आशिल्ले जाल्यार पयरच्या ह्युमन चेनीक ते उपस्थित रावतले आशिल्ले, तितूंतलो कोणूच आयलो ना। अर्थीविस्ट कलेक्शनान मुख्यमंत्र्याक इन्व्हिटेशन धाडलेले, मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्याचे चेले जे आसा ते कोणूच थंय पावले ना। मोठ्या संख्येन पोलीस पावले। दुसरे आमी सगळ्या पार्ट्यांक उलो मारलेलो, बाब विजय सरदेसाय ताका उलो मारलेलो। अर्थीविस्ट कलेक्शनाचे लोक जे चुकीचे जो आसा तो बाब विजय सरदेसाय हांचे कडेन गेल्लो। विजय सरदेसाय आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन आयलो। काँग्रेस पार्टीचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसतलो एल्टन बाब आसतले, दोन्ही काँग्रेस पार्टीचे आमदार थंय उपस्थित आशिल्ले। कार्लोस बाबूय आशिल्लो, तिनूय आमदार काँग्रेस पार्टीचे आशिल्ले। आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष ते उपस्थित आशिल्ले। कोण नाशिल्ले जाल्यार मुख्यमंत्री नाशिल्ले, भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली आनी तिसरो जो नाशिल्लो तो विरेश बोरकर एंड कंपनी। म्हादय हो समेस्त गोंयकारांचो प्रश्न। गोंयकारांचे प्रतिनिधित्व सध्या भाजपा सरकार करता। आमीच हो प्रश्न सोडयतले अशें ते सांगत आयल्यात। अर्थीविस्ट कलेक्टिवाच्या म्हादय बचावचो भाग आशिल्ल्या ह्युमन चेन उपक्रमाक तेंको दिवपाक विरोधी आयले, पूण सत्ताधारी कित्याक येवंक ना तेवूय आंदोलकांनी सांगले। भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता प्रत्येक गजाल जी आसा ती सेंट्रलाक विचारून किंवा लोकल जे असले लिडर्स आसा हे सेंट्रलाक विचारून किंवा तांचे खुशी अशीच तांची अपेक्षा आसा। म्हणजे तांकां गोंयकारांच्या पडिल्लें ना, गोंयच्या जनतेच्या पडिल्लें ना, पण तांकां तांच्या लिडर्सांचे पडला। कारण काही गजाली आमी अश्यो पयल्यो जेन्ना आमी निमंत्रण दिवपाक जेन्ना वताले आनी ज्या जे अशें आमकां मेळटाले समर्थक तांचे ना विचारचे पडटले जाल्यार मागीर आमी तुमकां सांगता येता की ना ते। ही अशी परिस्थिती केन्नाच म्हाका दिसता जावं ना। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।